नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। ब्युरोक्रेसी सरकाराची कामां अडकतात, पैसे देऊनही खात्याचे प्रस्ताव येनात। गेस्ट एडिटर मुख्यमंत्री पर्रीकाराक खंत, कामचुकार अधिकाऱ्यांक सरकार काडटलो उपाय। जॅक सिकेराच्या पुतळ्याचेर काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड एक। गोवा फॉरवर्डा बरोबर काँग्रेसीचो विधानसभेत थाराव, काँग्रेसीन तेको दिल्यार बीजेपी गोवा फॉरवर्डाची विधानसभेत पंचायत। नाल्लाचे राजकारण तेंगशीर, नाल्ल फुकट दियात म्हूण फुडें सरल्यो बीजेपीच्यो बायलो। काँग्रेसीच्यो बायलो म्हणटात नाल्ल देवासर जाय सवाय नाल्लाची स्कीम। मडगांव रेल्वे स्टेशनार खऱ्या अर्थान दरवाजा बंद, स्टेशनावेले दोन्ही टॉयलेटिंग लॉक। वेळ प्रसंगात पॅसेंजरांचे हाल। आय लिगांत चर्चिल ब्रदर्सान टेबल टॉपर मिनर्वा पंजाबाक दिलो धपको। कोफी मॅकॉक आनी वॅन वाजान केले गोल, चर्चिल ब्रदर्स 7वे सुवातेर। ब्युरोक्रेसी सरकाराची कामां अडकतात, पैसे दिवन पसून म्युनिसिपालिटी कदंबा सारकेली महामंडळां प्रस्ताव दिवंक कळाव करतात। अधिकारी फुडाकार घेनात, पैसे आसात पण कामां धुकलूंक स्वता मुख्यमंत्र्याक फाटल्यान लागचें पडटा म्हूण मुख्यमंत्रीच सांगता। गोवन वार्ताचो गेस्ट एडिटर म्हूण आयिल्ले कडेन तो ही गजाल उलयलो। असले कामचुकार अधिकाऱ्यांक कांय राजकीय आशिर्वादय आसता, तांकां उपाय करता म्हूण मुख्यमंत्रीच सांगता। सरकार चलतले जाल्यार सत्तेतले फक्त राजकारणीच बरे आसूंक जायना, अधिकारी फुडाकार घेवन काम करपी आसूंक जाय। मुख्यमंत्री पर्रीकार सांगता ते प्रमाण नगरपालिका महामंडळां असले सरकारांतलेच कांय अधिकारी खंय आंग मारतात। कावन्सिलाक खंयची गजाल करपाक पयशे दिले ना अशी गजाल अंदू तरी जावपाक दिवना हांवें। यू गो एंड आस्क एनी कावन्सिल्स, all money due to them has been released, and whenever I have given special money to the councils also, I am very sorry to say councils have not been able to come unanimously with a proposal. मागच्याक आमी 20 कोटी दिल्या, अजून पर्यंत वर्स सोंपत आयले प्रपोजल येना। आतां फुडल्या वर्सा म्हाका रिन्यू करचें पडटलें, ते स्वता भितरूच झगडटा। कुडचड्याक दिले, कुडचडे वॉज नॉट एबल टू कम, सो नाव ही इज कमिंग विथ अ डिफरंट आयडिया वीच आय एम लायकली टू गिव हिम। सो दिल्ले सुद्दां वापरपाक येना। कदंबाक हांवें सांगलें तुमकां जाय इतल्यो बशी दिता, अजून पर्यंत म्हाका प्रपोजल येना। आतां कदंबान मागले, थंय भुरग्यांनी मागले, हांवें 35 गाडयेचे पयशे दिले। पयशे दिल्यार आतां 5 म्हयने जाले, गाडयो आतां येतात। एक्चुअली हांवें पयलींच सांगलेलें, यू स्टार्ट द प्रोसिजर, टेक माय एप्रुवल, स्टार्ट द प्रोसिजर। इनिशिएटीव डज नॉट एक्झिस्ट, धुकलचें पडटा, म्हाका विचारचें पडटा, अरे तुमचें खंय गेलें एप्लिकेशन, पयशे म्हाका फाटीक लागून दिवचे पडटा हें तुका खबर आहा। अनेक जाणांक, अनेक डिपार्टमेंटांक मनी हॅज टू बी गिवन बाय पुशिंग देम हार्ड टू फॉरवर्ड द बिल्स। असल्या कामचुकार स्टाफाचे खंय राजकीय आशिर्वादान फावता, ताचेरूय खंय उपाय काडप चल्ला। इनिशिएटीव इज लॅकिंग, and one of the reason of lacking of initiative is because our bureaucracy is all out of political patronage. तेका काय उपाय ना असा नाही। आता तुका म्हणजे तुम्हीच मागीर म्हणटा की फक्त 4च पास जाले, 5च पास जाले नाही। आम्ही आता जीपार सुरू केला, यू हॅव टू इम्प्रूव दॅट जीपार। मदल्या दिसांनी गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटान तांकां शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सीक धाडून तांचें अपग्रेडेशन करपाचो प्रयत्न जालो, ताका थोडेफार यश मेळ्ळां, पूर्ण मेळ्ळां अशें हांव म्हणना, पण दॅट अटेम्प्ट हॅज स्टार्टेड इन लास्ट 4-5 years. बट ते अटेम्प्ट करतलो जाल्यार देर हॅज टू बी अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द स्टेट। कळ्ळें तुका? ती आसा रे भाव, म्हाका प्रॉब्लेम ना, म्हाज्या पुरतो एब्सोल्युटली प्रॉब्लेम ना, पण इन लॉंग टर्म ऑल्सो आय एम टॉकिंग, आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ मी पर्सनली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष कुटवळकार। जॅक सिकेराच्या पुतळ्याचेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एकठांय। गोंयचो पयलो विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिकेराचो पुतळो विधानसभा संकुला मुखार उभारचो म्हूण काँग्रेसूय विधानसभेत थाराव हाडपाची आसा। शुक्रार CLPचे बसकेंत काँग्रेसीन निर्णय घेतलो। गोवा फॉरवर्ड आनी मायकल मेळून हे पयलीं पुतळ्याचो थाराव हाडपाचें थारलां। काँग्रेसीनय थारावाक तेंको दिल्यार
बीजेपी आणि गोवा फॉरवर्डाची पंचायत. आणि 1 वर्स कंप्लीट जाले उपरांत जे पयली सेशनाक तेमी जे प्रॉमिसीस दिल्ल्यो त्यो कितपर्यंत तेमी फुलफील केल्यो, कितल्यो तेमी फ्लोराचेर जे सांगले सरकारान ते कितल्यो अडचणी ज्यो आसात किंवा कितली प्रॉमिसीस तेमी आज पूर्ण केल्यो हे जबाब तांकां आमी विचारतले. अनेक मुद्दे म्हणल्यार अनेक रेजोल्युशनां आमी घालतले. प्रायवेट मेंबर्स जे आसतात तातूंत आमी पयलेच आमचो रेजोल्युशन आसतलें, ठराव आसतलो की ओपिनियन पोल डे जे मनयतात ज्या मनशा खातीर जे डॉक्टर जॅक शिकेर ताजे स्टॅच्यू जावचो असो म्हणून आमचे सगळे काँग्रेसचे 16 आमदार आमी सायन मारून आमी आमचें रेजोल्युशन मूव करतले पयल्या दिसाक. गोंयाक स्पीड गव्हर्नन्साच्या सक्तींतल्यान भायर काडपाक गोंय सरकारान केंद्र सरकाराक बरोवचें म्हूण काँग्रेसीन मागला. बजेट सुद्दां सेंट्रलाचो बजेट जाल्लो आसा तो सुद्दां त्या बजेटा भितर गोंयचे खातीर अशी खास योजना कांयच ना. फक्त इलेक्शन दोळ्या फुड्यान दवरून जे लोकसभेचें इलेक्शन आसा एक दोळ्या फुड्यान दवरून बजेट फुडें दवरपाचो प्रयत्न जाला अशें दिसून येता. State government to amend राहुल ते महिलांचे हे हाडले ते to amend section 118 to say that there are no speed governance. कॉपी खंय असली. CDC the Seafarers Association has approached approached us to take up the issue also. That issue we are taking about compulsory SSC for renewal of CDCs. That issue also we are taking up. And there are lot many issues which have been discussed. ते म्हणटात सीफर आमी इतली वर्सां तारवार वतात कळ्ळें तुका, इतली वर्सां आमी बरी सर्वीस दिल्या आनी आतां आमकां CDC रिन्युअलाक SSC सर्टिफिकेट मागताय. आमी शिकप केन्ना काय म्हणून दिस इज देयर क्वेश्चन. So therefore we sympathize with that, and we will be writing to the minister concerned, Nitin Gadkari, that this should be exempted. Those who are already on the board ship or they have gone already, they shouldn't insist. The seamen who will be joining now onwards, you can insist for SS. काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघात खंय कामात जायनात. 25 crore प्लॅन वर्क, नॉन प्लॅन वर्क 3 crore अशें पयलीं 15 crore घे म्हणून सांगलें आसा. इंस्ट्रक्शन दिल्ले पूण अजूनही प्रॅक्टिकली काम चालू जायना. अजूनही त्यो फायली घुंवत असतात PCA लेवलाक, परत JE साकून परत AE, SC, PC परत सकल येवप, पूण प्रॅक्टिकली काम चालू जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नाल्लाचो प्रेस तेंगशेर पावता तसो नाल्लाचेर राजकी बायलांचें राजकारणय तेंगशी घडटा. महिला काँग्रेसीन सवाय भितर नाल्ल विकूंक सुरू केल्या उपरांत सरकारांनी हॉर्टिकल्चराच्या गाड्या वेल्यान नाल्ल विकूंक काडले. आतां BJPच्यो बायलो नाल्ल फुकट दियात म्हणून फुडें सरल्यात. गृह आधार स्कीम घेवपी बायलांक खंय म्हयन्याक 30 नाल्ल फुकट दिवचे म्हूण ताळगांवच्यो BJPच्यो बायलो मागतात. जी सरकारा कडेन इतलीच मागणी आसा की जे महिला 1,500चो बेनिफीट घेता त्या महिला खातीर प्रत्येक दर म्हयन्याक 30 नाल्ल तांकां फ्री दिवचो, हीच म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा. पूण आमच्या भाई विरुद्ध प्रतिमान अशें कितें वायट उलयलें जाल्यार आमी ताळगांवची महिला ताका कशीच वगी रावची ना, ताका लज करतली. नाल्ल सबसिडीचेर 5, 10 आणि 15 रुपयांनी दिवचो आणि नाल्ल सामके सवाय जाय मेरेन स्कीम दवरची म्हूण महिला काँग्रेस मागता. सरकार विकता नाल्ल 10 ते 20 रुपयांनी. जस्ट लोकांक ओगी करपा खातीर म्हणून तुमी म्हाका दिसता खंय तरी 15, 18 आनी 20 घाल्ले आसा. आनी तांकां सांगपाचें आसा की काल तो म्हणटा की ही स्कीम फक्त 2 म्हयने म्हणून. पर्रीकर बाब 2 म्हयन्यान देखून समज प्रायस रायस तशीच उरली जाल्यार तूं कितें करतलो? कित्याक फाल्यां यू आर अ मास्टर ऑफ यू टर्न्स. टुमॉरो यू कॅन सेट दॅट आय हॅड ओपनली सेड इट इज ओनली फॉर 2 months. सो वी वॉन्ट टू नो, यू हॅव टू स्पश्टकरण दिवपाक जाय की टील द प्रायसीस आर बॉट डावन दिस स्कीम वील कंटिन्यू एंड वी डिमांड that it should be 5, 10 and 15 rupees. व्हडलो नाल 15 रुपयाचो कर, मिडियम नाल 10 रुपयाचो कर आणि धाकलो नाल आसता पळय तो 5 रुपयाचो कर. तर सांग 5, 10, 15 is the right price. 5 rupees, 10 rupees and 15 rupees is the right price if you want to give on subsidy. Not 15, 18, 20. It hardly makes a difference and it is a burden for the people to go and stand in the line there. नाल्लांचेर खंय रोखडोच कितें तरी उपाय येतलो म्हूण BJPच्यो बायलो सांगतात.
आमच्या जाणटेल्यांनी जे रोयल्लें तें आमी आयज खंय तरी खाता. आमकां खबर आसा प्रोडक्शन कमी जाल्ल्या कारणान आमकां हो प्रॉब्लेम फेस करपाचो पडटा आनी टू सॉर्ट आउट दीस प्रॉब्लेम आवर गव्हर्मेंट हॅज रायटली टेकन अ डिसिजन वेरीन आमी 15, 18 आनी 20 ह्या रेटीन म्हणटात तशें गव्हर्मेंट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांतल्यान हे डिस्ट्रीब्यूट करता पर फॅमिली 30 अँड आय सपोज आर पीपल वील फर्दर टेक अप विथ ऑल द स्कीम्स वीच आर देर आनी ते कल्टिवेशनाच्या दृश्टीन आणि मोर प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट हाच्या दृष्टीन विचार करतले आणि इन दॅट केस आय सपोज वील बी एबल टू सून सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. बीजेपी 2019तले लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेक लागल्या. पक्षाचो आयोजन सचिव शिवप्रकाश बीजेपीच्या बायलांक वर्ग घेता. आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी श्री शिवप्रकाशजी हांगासर आयिल्ले. तांच्यांनी खास करून आमच्या महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवप केलें आनी हे उलोवप आनी ही आयची जी मिटींग आशिल्ली ती आमच्या येणाऱ्या इलेक्शनाची पूर्व तयारी आसली. महिला मोर्चान कशें फुडें सरून म्हणटा तशें आमच्यो प्रत्येक योजना प्रत्येक नागरिकांक मेरेन पावप आनी ताच्या उपरांत म्हणटात तशें आमी जे फुडें एम करता की 2019च्या लोकसभा इलेक्शनाक आमच्या हांगा गोंयांच्यान 2 सीट्स निवडून हाडपाचे आनी त्याच बरोबर आमचे 283 जे आत्ताचे खासदार आसा ताची संख्या हाच्यान फुडें वाडोवपाची. मजगती सरकारी फॉर्मा वेल्यान दीनदयाल उपाध्यायाचे मोनोग्राम काडचे म्हूण प्रदेश अध्यक्ष शांताराम नायकान विशय काडलो. Deen उपाध्याय is a person who opposed the freedom of this country. I would like to ask Mr. Parrikar whether he would like to worship such a man who was against freedom of India and who wants Muslims and Christians to be treated like slaves. Therefore, I demand that government of Goa should remove this monogram from the forms of the government wherever they are printed. Otherwise, it is going to be an insult to the democracy, an insult to the freedom movement of the country. Bureau Report, Prudent. Give a commercial break.